2007 इनफेमस मंदा सुर्लकर किडनॅपिंग आणि मर्डर केस तातूंत आयज जाचो एक गुन्हेगार आशिल्लो ताका प्री मॅच्युअर रिलीज मेळिल्लें आसा. कितें आसा ही केस आनी ताज्या उपरांत आयच्या ह्या अपडेटी बद्दल कितें इन्फॉर्मेशन आसा ती तुमच्या मुखार आमी घेवन आयिल्ले आसा. नमस्कार आणि येवकार, म्हजें नांव सचिन सुर्लेकर, तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. 2006 ऑगस्ट 14 ह्या तारखेक मंदार सुर्लकर हांकां किडनॅप करता कांय फ्रेंड्स मेळोन. एक किडनॅप प्लॅन करता आनी ताका किडनॅप करता. ताज्या उपरांत ताजो बापूय जो आसा, मंदार सुर्लकराचो बापूय, पुलीस एक कंप्लेंट दिता आनी ताज्या उपरांत शोध सुरू जाता. ताज्या उपरांत अरावंड 15-16 तारखेक ताका मारतात, जी तेजे मर्डर करतात आनी 16 तारखेक ताजी बॉडी जे फोंड्याच्या वाठारांत मेळटा. अशी ही केस 2007 आनी ताजे उपरांत जे इन्व्हेस्टिगेशन जालें आनी तातूंत जे 5 फ्रेंड आशिल्ले तांकां अरेस्ट केले. तांची नांवां आशिल्लीं रोहन पै धुंगट, नफियाज शेख, तशेंच शंकर तिवारी, रायन पिंटो आनी अल सलाह बेग हाका अरेस्ट करता पुलीस. आनी ताज्या उपरांत एक जे गूड आसा ते भायर सरता आनी ताज्या उपरांत जे ट्रायल सुरू जाता आनी हांकां कन्विक्ट करतात. 2013च्या सुमाराक तांकां कन्विक्ट केल्या इन चिल्ड्रन्स कोर्टान. ही आसा इन्फॉर्मेशन आनी बॅकग्रावंड. 2014 तांकां कन्विक्ट करता बाय चिल्ड्रन्स कोर्ट. आनी रोहन पै धुंगट, नफियाज शेख, शंकर तिवारी आनी जॉवितो रायन पिंटो हांकां कन्विक्ट करता. सो ही आशिल्ली बॅकग्रावंड ह्या केसीची आनी सारकी इन डिटेल स्टोरी आमी तुमच्या मुखार नक्की घेवन येतले. एक्झॅक्टली ही केस कितें आशिल्ली ती जस्ट बॅकग्रावंड समजपा खातीर आमी तुमकां सांगलें. पूण आयज जेन्ना प्री मॅच्युअर रिलीज ऑफ जे रायन पिंटो आसा ताजे कालच्यान आमी बातमी पळयताले. एक्झॅक्टली कितें जालें आनी कितें आशिल्ली ही केस ताजे बद्दल चड उलोवपा खातीर किंवा ह्या रिलीजा बद्दल चड उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर जे कोर्टची बाजू पळयतात ते हनुमंत आमच्या बरोबर आसा, रिपोर्टर. हनुमंत बाब, आवाज आयकुपा येता? हय हय आयकूं येता. हनुमंत, आतां एक अपडेट आमकां मेळ्ळा, ती म्हळ्यार रायन पिंटो हांकां प्री मॅच्युअर रिलीज केल्लो आसा. तांकां लायफ सेंटेन्स मेळिल्ली. हे चारूय जे गुन्हेगार आशिल्ले तांकां लायफ सेंटेन्स मेळिल्ली. आनी 2007 ही केस, आयज आमी 2026 आसा. आनी आयज तांकां जे प्री मॅच्युअर रिलीज जे आसा ते पिंटो हाका, म्हळ्यार जो रायन पिंटो आसा हाका मेळिल्ले आसा. कितें आसा हाजी अपडेट म्हाका तुमी सांगूं शकता? कंप्लीट म्हणजे तेंचे हे आशिल्ले प्रिजनान ते कशे वागतात, तेंचे जे प्रिजन तेंचे मेट्स आसता तेंच्या बरोबर कशे, आनी जेन्ना ते पे रोलार भायर वयता तर तेंचे भायर कशे वागणूक आसता, आनी थंयसर ते पे रोलार भायर आसतना खंयचे क्रायमान किंवा कसले वायट गजालीन इन्वॉल्व ना, हे सगळे तेंचे जे वागणूक पळोवन न्ही, गोवा प्रिजन रूल म्हणून एक हे आसा 2006 तेज्या प्रमाणे ते मागीर हे करता की खंयचो कैदी कसो वागता बीन सगळ्यां वांगडा बीन, आनी तो भायर गेल्यार इफ तर तेजी प्री मॅच्युअर रिलीज जाले जाल्यार सोसायटीक काय धक्को आसपाक ना. म्हणजे क्रिमिनल वाटेन करता तेज्या कडल्यान सोसायटीक कितें हार्मफूल जातले हेजे चान्सीस खूब कमी आसा. जाल्यार हे बोर्ड जे आसा गोवा प्रिजन रूल तितून बरयल्ल्या त्या प्रमाणे मागीर सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्ड जो आसता ते तेंचे नाव रिकमेंड करता. तशेंच हेंचे सगळे हे शिकलेले भुरगे आशिल्ले, वागणूक बरी आशिल्ले, हेंचे कडल्यान काय हार्मफूल ना म्हणून तेंच्या ह्या बोर्डान रिकमेंड केले आनी तेज्या अनुसार हे तांकां प्री मॅच्युअर बेल गाविल्ले आसा. पूण हेजो जे मंदार सुर्लीकरचे जे वडील आशिल्ले तेंच्यांनी हे प्री मॅच्युअर रिलीज हांकां दिवप ना म्हणून हायकोर्टान अपील केल्ले, पूण हायकोर्टान तांकां आतां प्री मॅच्युअर बील रिलीज दिल्ले आसा. बरोबर. सगळ्यात पयलीं 2020 हे जे फर्स्ट प्रपोजल आशिल्ले, रिकमेंडेशन आशिल्ले ऑफ प्री मॅच्युअर रिलीज जे आसा ते स्टेट सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्डा मुखार आयिल्ले आनी ताज्या उपरांत सगळ्यात पयलीं जे हायकोर्ट आसा तांच्यांनी रिजेक्ट केल्ले. ताज्या उपरांत सेकंड अटेम्प्ट जो आसा तो 2024 हे प्री मॅच्युअर रिलीजा खातीर स्टेट सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्ड आसा तांच्यांनी घातिल्लो. आनी ताज्या उपरांत ताजो आउटकम आयज आमकां दिश्टी पडटा. म्हाका सांग, आयज फक्त रायन पिंटो हांकां रिलीज केल्ले आसा आनी बाकीचे 3 जाण आसा ताजेर कितें स्टेटस आसा सद्या? तेंचे ऑलमोस्ट सगळे फॉर्मेलिटी जाल्ले आसा. रोहन दुंगत आणि शंकर तिवारी यांचे जाल्ले आसा ऑलमोस्ट. ते सुद्धा आता रिलीज जातले. पण फक्त एक जो मनीस आशिल्लो जो शेख मामलेकर त्यांनी ते प्री मॅच्युअर बेलाचे पॅटिशन त्यांनी घालूंक नाशिल्ले तेन्ना म्हणसर मायट बी तो आता घातला आसतलो किंवा घालतलो, ह्या दिसान घालू शकता, पण त्यांनी पॅटिशन घालूंक ना म्हणून ते एकट्याचे उरलेले. पण ते रोहन दुंगत आणि हो जो आसा शंकर तिवारी ऑलमोस्ट त्यांचे जाल्ले आसा. फक्त मातशे प्रोसिजर उरलेले ते सुद्धा आयज नाल्यार फाल्यां रिलीज जातले अशी आमकां दिसून येता.
सो कांय जे पॉयंट्स आसा जे सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड हांच्यांनी रिकमेंड करतना पळयल्ले आसा ते म्हणजे कंडक्ट इन प्रिझन, एज्युकेशनल अचिवमेंट, रिहॅबिलिटेशन, तशेंच पार्टिसिपेशन इन प्रिझन एक्टिविटीज, रिपोर्ट फ्रॉम ऑथॉरिटीज आनी प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रिफॉर्मेशन. सो ह्यो गोश्टी आसा जाचे वयल्यान हे जे प्रीमॅच्युअर रिलीज जो आसा ते कन्सिडर केल्ले आसा. दुसरी गोश्ट आसा की एज्युकेशन जेन्ना म्हणटा तेन्ना अशें आमकां आयकुपाक आयलें की जे जेलीन आशिल्ले जेन्ना लायफ इम्प्रिजनमेंट ख्यास्त भोगताले तेन्ना तांच्यांनी आपआपले जे स्टडीज आसा ती कंप्लीट केले, IAS एग्जामीक कांय जाण बसपाचो प्रयत्न केलो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो कन्सिडर करून जे हायकोर्ट आसा तांच्यांनी ऑलरेडी एक्सेप्ट केल्लेले आसा आनी जी केस जी आसा तुमी आतां समजपाक सोदतात ती म्हळ्यार रायन पिंटो हांकां हे प्रीमॅच्युअर रिलीज ऑलरेडी मेळिल्ले आसा. सो बाकीचे सगळ्यांक हे प्रीमॅच्युअर रिलीज मेळटले अशें दिसता. हय, बाकींचे म्हणजे आमी जेन्ना रायन पिंटो जे वकील आशिल्ले एडवोकेट त्यांच्याशी आमी फोन करून विचारले जाल्यार तेणे म्हाका स्पश्ट म्हायती दिली की रोहन धुंगट आणि शंकर तिवारी यांचो ऑलमोस्ट प्रीमॅच्युअर रिलीज जाल्ले आसा. फक्त थोड्या फॉर्मॅलिटीसा खातीर मातशे ते फाटी फुडें जाले, नाल्यार ते बारबर सुटपाचे. कित्याक म्हणजे तेंचो कंडक्ट जे आशिल्ले ते चौगूय जाण वांगडा आशिल्ले, चौगूय शिकताले, चौगूय जाण तेंचो कंडक्ट वांगडा आशिल्ले, सगळ्यां वांगडा बिहेवियर बीन बरे आशिल्ले. फक्त त्यांनी सांगले की तिगूय जाण सुटले, फक्त तो शेख मामलेकर हा तेणेच फक्त पेटिशन फायल करूंक नाशिल्ले तेजे आपल्या प्रीमॅच्युअरा खातीर, प्रीमॅच्युअर रिलीजा खातीर. सो तो करतलो अशें दिसता म्हणून एडवोकेटीन आमकां म्हायती दिल्या. नफिया शेख ताचें नांव, जाचे ऑलरेडी अजून पर्यंत कांय तशें पिटिशन फायल जाल्लें मेळोंक ना अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळा. नफिया शेख मामलेकार. सो बाकीचे तीग जाण जे आसा कन्विक्ट जाल्ले तांकां ऑलरेडी प्रीमॅच्युअर रिलीज मेळपाची आसा, हे फॉर शुअर आसा. तातूंतलो एक रायन पिंटो हांकां काल प्रीमॅच्युअर रिलीज मेळिल्ले आसा. रायन पिंटोन जेन्ना जेलींतल्यान भायर सरले तेन्ना कितें सांगलें तें आयकुया आनी फुडें वळुया. आता कितक्या वर्सांनी भायर सर कितें सांगपाक सोदता? First and foremost, I would thank God for His mercy. Secondly, I would sincerely apologize to the Suldekar family. And most importantly, I would thank my family for all their support. Thank you very much. हे आशिल्ले रायन पिंटो जांचे काल ऑलरेडी रिलीज जाल्ले आसा फ्रॉम कोलवाळे जेल. आनी ही आशिल्ली अपडेट तुमच्या मुखार ह्या केसीन कितें जालें तें. मंदार सुर्लकर केस 2007तली ही इन्फेमस मर्डर केस आशिल्ली. ताज्या उपरांत ताजेर ज्या तरेन जे गुन्हेगार आसा तांकां धरले आनी तांकां लायफ इम्प्रिजनमेंट जालें आनी आयज तांकां प्रीमॅच्युअर रिलीज जी मेळिल्ली आसा हाजेर आमी आज डिस्कस केलें. देव बरें करूं हनुमान बाब, तुमी टायम दिलो म्हूण. आनी ही अपडेट तुमकां कशी दिसली ही आमकां नक्की कळयात. पळयत रावात गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.